एक जैसा दिखता है, एक जैसा पकता है, लेकिन असली फर्क यही है। हमने इसमें 9 तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए हैं। एनर्जी के लिए विटामिन B12, ताकत के लिए आयरन, इम्यूनिटी के लिए जिंक। सर्टिफाइड, टेस्टेड। आज की इंडियन फैमिलीज के लिए बनाया गया है। साधारण चावल मत चुनिए, सही चुनाव कीजिए। पंचामृत फोर्टिफाइड राइस। लक्ष्मण सर, सॉन्ग बेस्ट जाला. परवी तुमकां सॉन्ग खरेंच बरें, खूब आवडलें. शुअर हांवूय शेअर करतलें आनी पळोवपी म्हजे शेअर करतले. फाटलीं 20 वर्सां जाणी मार्केटान आपले विश्वासान अशें नांव कमयलें तें म्हणल्यार पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड. आनी तांच्या मार्फत प्रुडंट मिडिया चॅनल तुमच्या मुखार घेवन येता टेस्ट बड्स ही कार्यावळ. आनी हांव मानसी केरकार म्हज्या मोगाळ पळोवप्यांक फणफणीत येवकार दिता. थँक्यू. परवी तुमकां जेवले ना सर. हांगा या मगो आमी हॉटेल डेल म्हूण 3 रेस्टॉरंटार खरें स्पेशल मेळटा हांगा कितें तें श्रावण थाली. हय जेवून पळय सामकी. शुअर. तो म्हाजे कडल्यान तुका तुवें तारीफ केली न्ही व्हिडिओची. चल मातशें आज जेवण. आता जाल्यार मुद्दम आनी सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. पण ताच्या पयलीं अ स्पेशल मेन्शन टू मुस्तफा फॅशन हाऊस, आमचे वॉर्ड्रोब पार्टनर, जाणी आयचो हो सुंदर असो वॉर्ड्रोब आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा. कम्फर्टेबलूय आसा. चल 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 या आमी चल या. आयज आमच्या मदीं आसा गोंयचे रॉकिंग सेन्सेशन, द रॉक स्टार, जाणें माचयेर अशें म्हणटा तशें कितलेशेच रॉकिंग म्युजीक नंबर्स परफॉर्म करून सगळ्यांक भुरळ घाल्ले. ते म्हणल्यार लक्ष्मण दत्ता नायक आयज आमच्या मदीं आसा. आनी म्हाका खूब बरें दिसता बिकॉज लक्ष्मण सर आनी हांव म्हणजे ऑफिशियली आमी म्हणटा तशें आमी एक्चुली कलीग, बट आयज आमच्या मदीं एक गेस्ट म्हणून आसा. सर तुमकां येवकार टेस्ट बड्स कार्यावळीचेर. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हणजे तुमकां परबी तुमचे तूं जगाचो भरवंसो हो नंबर रिलीज जाला ताच्या खातीर. सो ताच्या बद्दल म्हाका जाणून घेवपाक खूब आवडटलें की श्रावणाचो पयलो सोमार आनी तेन्नाच दाम बाबा खातीर, आमच्या मडगांवकाराच्या दाम बाबा खातीर तुमी नंबर रिलीज केला. सो ताच्या फाटली कितें अशें तुमी पयलीं डिसायड केल्लें की श्रावणांतलो पयल्या सोमाराकूच दाम बाबा खातीर हो गिताचो नजराणो आपूण म्हणजे सेवा हांव अर्पीत करतलो म्हणून? हय, पयलें ठरयल्लें आमी कित्याक तूं जगाचो भरवंसो. कित्याक आतां म्युजीक चेंज जाता. आमी पळयता थोडे आनी म्हाजी संवय कशी मातशी कितें तरी सेपरेट करपाची पयलीं सांग. हय. सो तेच घेवन बसप आनी आतां नवीन भुरग्याक नवीन आयकोपाची संवय जाल्या. बरोबर. सो म्हाजे तसोच एक विचार आसता नवीन कितें तरी करपाचें. सो सहज स्कुलान बसलो हांव म्युजीक रूमान बसले कडेन मागीर चिंतपा आयलें कितें तरी एक बीट चलतालो तरी. हांवें चिंतलें कितें हाजेर कितें तरी करपा जाय. तेन्नाच म्हाका हांवें नंदन हेगडे देसाय ओके ताका बेश्टो फोन केलो. नंदन भाई म्हणजे तुजे दामबाबाची ती बूक आसा रिलीज केल्लो, तो मातशें बूक म्हाका मेळटलो. मागीर कित्याक म्हणपा लागलो ना म्हाका जाय म्हणलें. सो ओके म्हण आपूण स्कुला कडेन आसा म्हणपा लागलो. ते दीस तो थंयच आहा त्या वाठारांत आर्केडी कडेन थंयच. सो ताणें म्हाका सांगलें मातशें सकयल पावला पूण रोखडोच आमकां पावलो. ताणें तो बूक दिलो म्हाका म्हणपा तुजी चडशीं पदां म्हणल्यार गायिल्ली आसा बरे आर्टिस्ट, स्वप्नील बांदोडकर, अजीत कडकडे सर, आनी बरे आर्टिस्टान ती गायिल्ली गाणी तातूंतली ते बुकांतली. सो म्हाका म्हणपा तुजी कितें विचार आसा. सो थंयच हांवें ताका चाल अशी बस आसली आमगे स्कुलाची पयलीं बसीचेर अशें वाजोवन सांगलें दारी रा रा दारा दारी रा रा तारी रा 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 तारी रा रा. बेस्ट हांव मरे म्हणपा लागलो. कोण आमचो नंदन भाई, आनी तोय बी मातशें जॉली न्ही तसोच. हांवें ट्यून सांगलो पळय तो मनीसच असो
ओके. हांव म्हणपाक चल हांगा म्हणपाक लागलो, परत म्हणपाक लागलो, चाल म्हणले तारीरान दाम बाबा तू रे असो कसो सगळ्या जगाचो तू रे भर बसो. म्हाका इतली आवडली ती चाल, म्हणल्यार ते लिरिक्स ताजे जो सोमतो उंच आयलो. दोग जाण भुरगे म्हाजे सामकी स्कुलान सामके वाजोवपाक एवर रेडी म्हणटा ते श्रेयान काळे आनी आमचो दुसरो जे भुरगे आसा ते आर्यमन म्हणा चारी. सो तांकां आपयलो सगळ्याक. मातशें म्हणलें बीट धर. आर्यमन म्हणलें मातशें एक कॉर्ड धर गिटाराचेर. ताणें कॉर्ड धरलें आनी श्रेयानान सांगलें मातशें वाजय. बीट स्टार्ट आसलो तेन्ना दारी रारा तारारी रारा तारी रारा तारारी रारा अशी ट्यून केली आनी फूल ती ट्यून करून नंदन भाई धाडली. ताणी एक दिसाक पळय ताजी पळय सॉंग बरोवपाक थोडे टायम लागता. थोडी सॉंग कंपोज करपाक टायम जाता, पूण थोडी सॉंग अशी जाता रोखडी जावन पडटा. चाली जाता, लिरिक्स जाता आनी योगायोग पळय दामबाबाची कृपा म्हणटा तशें. म्हळ्यार ताका म्हाजे कडल्यान कितें तरी करून घेवपाचें आशिल्लें. आंगार काटेल ना सांगता ताका म्हाजे कडल्यान करून घेवपाक आसली आनी ती भक्ती म्हणटा तशी देवाची. सो ताणी ते करून घेतले. एक दिसा ते सॉंग लिरिक्स जाले आनी चाल बी जाली. ती सोमती मागीर हांवें सांगलें आमचो जो ग्रूप आसा रॉकर्स बॉलिवूड बँड, ओके, तांचे कडेन सांगलें आमचे म्युझिशियन सगळे एक चाल आसा अशी आनी ती म्हाका म्हणपाकच जाय. पयलो शो म्हाजो हांगा तेन्ना ते कंपोज केले तेन्ना पेडार आसलो दामबाबा कडेन. अरे वा. पळय सो ते दीस हांवें ते लायव्ह आशिश आनी आमचे म्युझिशियन सगळे दीपक सावंत सगळ्या धाडले आमच्या ग्रुपान. आशिशान म्युझीक केली तेन्ना आनी हे सॉंग विष्णूबाईन बी वाजयलें नेक्स्ट टायम परत सेम सॉंग. आनी आशिश म्हणपाक चल करया आपूण म्हणपाक सद्या म्युझीक करता ताचेर. आनी ताणें तें म्युझीक करून हांवें ते दीस परफॉर्म केलें. आनी ते दीस परफॉर्म करतना आमची सर दामू नायक सर, दिगंबर कामत सर, योगीराज सर ते पावले ते सॉंग चलताना. म्हळ्यार पळय आतां आनी सगळं असं हांव म्हणेन की योगायोग असो दामबाब जुळोवन हाडटा. परफॉर्म करता म्हाका खबर ना बसल्या म्हणून गेस्ट सकल दामू नायक सर उंच आयलो स्टेजीर आनी ताणें सांगलें कितें लक्ष्मण हे चाल कोणी केला. आमी केला म्हणलें. बरयलें कोणी अमकें अमक्यान बरयलें नंदन भाईन बरयलें. आपल्या लायक जालें परत म्हण पळया आपल्या आयकुपाक जाय अशें करून ते 3 फावटी ते पेडार हांवें परफॉर्मन्स दिला तो सेम सॉंग. आनी ऑडियन्सान ताळयो म्हळ्यार तेन्ना म्हाका समजलें कितें ऑडियन्स हे एक्सेप्ट करता अशें कितें केल्यार. मागीर हांवें तें रोखडेंच रिकॉर्डिंग केलें आनी इतली फास्ट जालें तें सॉंग. व्हिडियो म्हणटा तशें कल्पीत आनी सुंदर केला डायरेक्शन आमचो मंगेश हरिजन. सो सगळ्यांनी अशें मेळून आमी तो रोखडोच व्हिडियो रिलीज केलो काल. आनी तातूंत मेन म्हळ्यार गजाल पळय आतां रिलीज करपाक हांव बेश्टो युट्यूबार घातलो आनी रिलीज करता. पयलीं आमी प्रोमो घातलो ताजो. प्रोमो भरपूर म्हणजे तुम्हीच सांगा तुमच्या तोंडान की कितले व्ह्यूज क्रॉस जाले. अशें मागीर लायफान म्हळ्यार हांवें इतली व्हिडियो घातले जावं प्रोमो घातलो इतले म्हाका लायक आनी इतले व्ह्यूज मेळूना. बेश्टो घातल्यान सोडल्या समज 5 मिनटान पयल्यार हजारांनी क्रॉस जालो. हांव अजाप जालो अशें पळयता आनी म्हाका दिसता ह्या दिसा मागीर फक्त फोन दामबाबाची ते रील पळोवन म्हाका दिसता हांवूय त्या टायमार आशिल्लें आनी तुमी म्हाका सांगलें की 50K क्रॉस जालो आनी तो चड वेळ जावनाशिल्लो ते म्हाका दिसता घालून व्हिडिओ अपलोड करून चड वेळ जावनाशिल्लो. तो मागीर काल म्हणल्यार म्हाका दिसता 2,70,000 इतले तरी क्रॉस जालो. आनी मागीर कितें जालें स्कुलान एक प्रोग्राम आसलो आमच्या. हांव गव्हर्मेंट स्कुलान 2 दीस आसता. सो थंय दामोदर शिरोडकर आमचे सर एक्स चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटी ते आयिल्ले. ते म्हाका साम बरें करता पयलींच्यान कित्याक तेंचोय ग्रूप आसा नमो दामोदरा. ते भुरगीं खूब सपोर्टीव म्हाकाय बरे आसात. सर म्हणपाक तूं केन्ना रिलीज करता लक्ष्मण. हांवें म्हणलें 17 म्हळ्यार पयलो सोमार दामबाबाचो. आनी म्हाका म्हणलें श्रावणाक पयलो सोमार रिलीज करता. खंय करतलो म्हळ्यार घरा कडल्यान आनी खंय करूं. अरे घराडेन कितें करता आपलं नमो दामोदराची आरती तेंच्यांनी सुंदर केला. एक आरती ती बी दामबाबाचेर इतली सुंदर केला. तुमी सगळ्यांनी ती बी पळोवची हांव अशें मागता. आनी थंय ताणें म्हाका म्हणलें दामोदर सरान तूं म्हणलें आमच्या वांगडा कित्याक करना. हांव पयलीं अजाप जालो. म्हणल्यार अरे खरें हांव खरें सांगता. अरे लक्ष्मण आमच्या वांगडा कर. आमची 2 सॉंगां दामबाबाची वांगडा वचूं दी म्हणपाक लागलो. मागीर आमचे निलेश शिरोडकर आमचे फ्रेंड म्हाजे ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो हे रिलीज करपाक. आनी काल तो सगळ्या ग्रुपेन म्हणल्यार दामबाबाच्या ग्रुपेन म्हणटा श्रावणाच्या पयल्या सोमाराक दामबाबाच्या पांया कडेन 2 म्हणटा तशे गितांचे नजराणे ताका अर्पीत केल्ले. आनी खूब लोकांचे हांव लोकां कडेन मागता ते पळोवचे ते गीत आनी एक्सेप्ट करचे. आनी
लोकांनी एक्सेप्ट केले. आय फील लोकांनी एक्सेप्ट करपाक म्हणजे लागले अशें म्हणा, लोकांनी एक्सेप्ट केले, मना काळजासान ताका येवकार दिलो. आतां म्हाका दुसरी गजाल तुका विचारपाक जाय की श्रावण म्हणटकच भरपूर गजाली तुज्या तकलेन येता आसतल्यो. पूण एक तुवें म्हाका स्पेशली आयज हॉटेल डेल्मॉन, पणजेच्या हॉटेल डेल्मॉनानूच तुवें म्हाका कितें आपयलें अशें श्रावण थाळी. हॉटेल डेल्मॉन म्हणटे म्हाजी साम फेवरेट. ओके. हांव जेन्ना पणजे येता हांगा येता जेवता वता. इवन रातची सुद्दां आयल्यार हांगाच येता हांव, आनी खंयच वचना. फायन. म्हाजी फेवरेट हॉटेल हें आनी टेस्ट बरी आसता. ओके. सो म्हाका लायक जाता. ओके. आनी बसपाक तेंची प्लेस म्हणटो एम्बियन्स. बेस्ट आय कॅन सी. सो बरें दिसता हांगा बसल्यार. सामकी टेन्शन ना अशें. म्हळ्यार कितेंय काम करून जाम जावन आयलो हांगा बरें दिसता सामकें बसतकीर आनी बरें जेवण मेळटा. आनी श्रावणाची म्हणल्यार कितें जालें आतां, श्रावण सगळीं करताच आनी दामबाबाच्या येदोळ्ळे आल्बम रिलीज केलो एज अ सॉंग. श्रावण तर करताच आसतलो. ओके. सो सोमार म्हाजो हांव करताच आनी श्रावण म्हाका हांगा स्पेशल थाली मेळटा हांगा श्रावणाची. खूब सुंदर आनी टेस्टी आसता. ट्राय कर मुद्दम म्हाका. मुद्दम त्या खातीर तुवें म्हाका दिसता मुद्दम हांगा श्रावण थाळी जेवपाक आपयला. तुवें म्हाका पयलो आसतलें गिटार घेवन स्टेजीर जावं परफॉर्म करतना रॉक सॉंग, हिंदी सॉंग, बॉलिवूड अशी, पूण ताळ विसरूं ना हांव. वा. म्हणजे तुज्या श्रावणांतल्यो यादी म्हाका जाणून घेवपाक खूब आवडटल्यो. सो आमी ऑर्डर दिवया तुमच्या स्पेशल श्रावण थाळीची. हे कितें सांग पळया. हें गोडशा सायडीक आसा तें. म्हाका जाल्यार तें लोणचेशें दिसता. खावन पळय कसलें तें सांग. लोणचें स्पेशल मेळटा हांगा. ते वालपापडीचें लोणचें. वॉट? वालपापडेचें? बरें आनी सामकें तिखट. हांव फर्स्ट टायम खालां. आनी कितें कितें आसा सांग पळय म्हाका. हे अणसाचें करम. ही अणसाची करम. हय. ही सुकी भाजी. दुदया भाजी. हय. गोडशें. गोडशें. दाळ. काबुली. ओके. वो रोस काबुली चणा. हय. ही तेंडली सुकी भाजी. तेंडलेचो रोस. हे खबर आहा न्ही तुका. हय. हे सांगपा पडटा. कितले म्हाका खबर आसा ही चपाती. पापड ना जाल्यार शिवराक थाली दम ना म्हणटा. मागीर आनी भजी मिरची तर जाय आमकां सगळ्या खबर आसा न्ही. स्टार्ट करूया. सामकी ही सोलकडी हें हांव सांगता. हें सगळ्या खबर आहा. गोंयकारां जायत म्हणटा ती. चलो आफ्टर यू. हांव चपातीन स्टार्ट करता. खाय. असली स्वाद हाथ से खाने में आता है. बरें ना. मागीर ना म्हाका एक बायट घेतल्या उपरांत कळ्ळें इट्स गूड. ना तेंची सगळी आयटम बेस्ट आसता सामकी टेस्टी. ओके चल. बरें आसा. कापां बटाट्याची. ही भाजी खावन पळय दुदयाची. गूड. ही थाळयेन जेवल्यार नुस्तें जाय पडटा नाका न्ही. एक्चुली नुस्तें हांव सदांच म्हणटा नुस्तें हो गोंयकाराचो जीव. आमकां अशें ताळ्या गळ्या सकट म्हणटा तशी उणी देवना. पूण अशें बी बरें शिवराक जेवण मेळत देंवता रे उणी गळ्या सकट. म्हाकाय बी चड शिवराक आवडना पूण हांगा आयल्यार हांव जेवताच शिवराक. श्रावणान बी काय दीस ते चुकना सारकें. तेन्ना आमकां जेवचेंच पडटा. लक्ष्मण सर तुमच्यो श्रावणांत ते तुवें आतां म्हणलें पळय कशें हांव येता तेजे त्या क्वेशनाचेर. तूं म्हणलें कितें आतां आपूण स्टेजीर गिटार वाजयतात पूण त्याच वांगडा आपूण टाळ केन्ना विसरूना. सो तुमच्यो श्रावणांतल्यो यादी कितें आसा? यादी म्हळ्यार श्रावण म्हाका खूब आवडटा. श्रावण आयलो म्हाका सामकी खबर ना. खूब बरें दिसता म्हाका जिवाक कित्याक श्रावणाची खूब स्टोरी आसा म्हाजी. श्रावण येतकां पळयताले आमी पयले कित्याक आमची
मल्लिकार्जून काणकोण हां आमचो सगळो बापूय म्हणल्यार जाता आमकां सांबाळपी तो ताका लागून म्हाका तर दिसता हांव हांगा म्हणल्यार पावला ताज्या आशिर्वादान ते ताजे देवळांतल्यान आमी स्टार्ट करताले भजन जेन्ना भजन शिकपाक स्टार्ट केलें ताजे थंय देवळांनी आमी पयलीं स्टार्ट केलां गावपाक भजन सो सप्तकां म्हणटर सोमाराक श्रावणाक आमी कंटिन्यू त्या देवळांतल्यान वयर सरला सो म्हाका श्रावण पयलींसान आनी श्रावण म्हणल्यार भजनां आयज ह्या देवळान फाल्यां त्या देवळान सो एक ती उमेद स्कुलां वचप ना श्रावणान चड देवळांनी भजनाक सो ताका लागून श्रावण म्हाका आवडटा आनी पयलींसान आमी भजनांतल्यान हांगा पावल्या न्ही खंय तरी सो तें विसरपाक जायना आपली मुळां केन्ना विसरप ना हे सदांच तुमी म्हणत आयल्या आपले खंयच्याय कितें अशें जेन्ना आमी उलोवप जाता तेन्ना तुमी सदांच हें सांगता आनी तेच म्हाका दिसता खुबशे लोक म्हजे कडेन अग्री करतले की जेन्ना आमी लक्ष्मण सराक मेळटा तेन्ना आमकां हें मुजरत आमकां एक दिसून येता की लक्ष्मण सर खंय तरी आपली मुळां विसरूं ना सारकें आनी विसरपाक जायना मुळां आसा म्हणून परत आमी मुळा कडेन हय परत आमी मुळा कडेन वचपाक जाय आनी मुळां आसा म्हणूनच आमी खंय तरी घट उरपाची ताकद आमकां थंयच्यातल्यानूच मेळटा आमच्या मुळां देवाचेर खूब भक्ती म्हाजी पयलींसान कित्याक आमच्या घरान आमच्या बापायन आमकां तें शिकयलां देव विसरपाक जायना आपलो बरोबर मातसो प्रश्न हांव शिवराकांतल्यान नॉन व्हेजाचेर पूण तुमकां आवडटा न्ही म्हणजे अशें तागडेन अशें नॉन व्हेज आनी व्हेज जोकले जाल्यार कोणाची सायड जड आसतली नॉन व्हेज मनांतल्यान म्हणटा तशें नॉन व्हेज नॉन व्हेजान म्हाका नुस्तें चड आवडटा खावपाक नुस्तें चड सामकें एनी नुस्तें स्पेसिफीक खावपाक परस म्हाका नुस्तें उजरोवपाक चड आवडटा शिका 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 गूड नुस्तें उजरोवपाक आनी खंय तुमी रांदतात चड ना पूण हांव हेल्प करता घरान रांदता तेन्ना हेल्प करपाक आवडटा म्हणल्यार तूं हुमण कर जाल्यार नुस्तें उजरायन दिवप धुवन दिवप मागीर हुमणान तें नुस्तें घालप समज भाजी करता ती कट करून दिवप तितलें म्हणल्यार खूब जाता तें हय म्हणजे केन्ना कोणूय रांदता आनी म्हजे कडेन चडशीं जाणां अग्री करतलीं ते रांदतना हेल्प इल्ली सुद्दां हेल्प म्हणल्यार ती खूब हेल्प अशें म्हाका जाल्यार दिसता आनी हेल्प करपाक जाय कित्याक संवय म्हाका कित्याक म्हाजी आई रांदताली आमी ल्हान आसतना आमी आईक बी हेल्प करताले तो एक संवय उरला आतां म्हण तूं घरकान्न ताकाय बी हेल्प करता तीय जाम जाता लकी गर्ल सो तांकांय मातशें हेल्प केल्यार कांय जायना बेगीन जेवण जाता बेगीन पोटा वता सगळें काम बेगीन जाता म्हाका दिसता सगळ्यांनी नोट करपाक जाय हें कोण लग्न जावपाचें आसात ते बी हेल्प ही सगळ्यांक करपाकूच जाय जो रांदता ताका हेल्प करपाकूच जाय अशें लक्ष्मण सर आमचे म्हणटात ओके आमी आयज ह्या श्रावण थाळीचो आस्वाद घेतात इतल्या म्हणसर पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड प्रुडंट मिडिया चॅनलाच्या टेस्ट बड कार्यावळ ही पळयत रावात From the house of Panchamrita. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड प्रुडंट मिडिया चॅनलाच्या तर्फे परत आमी तुमकां टेस्ट बड्स ह्या कार्यावळींत येवकार दिता आनी आयज आमच्या बरोबर आसात लक्ष्मण बाब ओके सो आमी उलयतालीं श्रावण थाळीचो आस्वाद घेतालीं आनी लक्ष्मण सरा बरोबर जेन्ना हांव भरपूर गजाली मारतालें तेन्ना हांवें एक प्रश्न म्हज्या तकलेन आयलो लक्ष्मण सर तुमी एक गायक त्याच वांगडा तुमी कितलींशींच कॉम्पोजिशन्स करतात नवे नवे एक्सपेरिमेंट करतात तेन्ना तुमकां खूब कडेन परफॉर्म करपाचो चान्स मेळटा आनी हांव अशें म्हणेन की तूं जेन्ना एका स्टेजीर वता तेन्ना ऑडियन्साच्या परस आनी कोणूच तुका बरे तरेन वळखुपाक शकना वेदर सी सिंगर इज टायर्ड ऑर तो मुडान म्हणटा काय ना कित्याक तुका ताच्या काळजा मेरेन पावपाचें आसा सो त्या हाका तूं आपली पर्टिक्युलरिटी कशी मेंटेन करता
चडशे शोर आमचे रातचे असतात, टायम जाता जेवपाक, लेट हांव जाता. त्याच खातीर हो प्रश्न विचारिल्लो कित्याक हय. रातचे शोज आसता आनी जेन्ना तूं ह्या शोजान परफॉर्म करता, जेन्ना तूं गायता तेन्ना तुका भरपूर एनर्जी, कित्याक तुका ऑडियन्स एंगेज दवरचो पडटा, तेन्ना तूं एनर्जी किंवा ती पर्टिक्युलरिटी कशी मेंटेन करता? सारकें. तो एक शो आसप म्हणल्यार सांजचे समज रातचे 8:00 आसता शो चडशे, हय. सो आमकां पावपा पडटा ते 3:00 4:00, सो जेवन धांवपा पडटा. सो चडशे आमी अशे घाईन धांवता आमचे कामां करून. सो चड आमी लक्ष दिवपा जाय खावपा कडेन. आमी कितें खावपा जाय, कशें रावपा जाय, कित्याक खंयच्याय टायमार जेवप. चडशे म्युजिशियन आर्टिस्ट आसता खंयचे आसूं ते, चडशे टायमा लागून प्रॉब्लेम जाता, जेवपाक लेट जाता, सो हेल्थ इश्यू जावपाक शकता. सो आमी केअर घेवपा जाय आपली. बरोबर. आमकां समज टायम जाता खावपाचे पिवपाचे कडेन केअर घेवपा जाय अशें तर म्हाका दिसता. तेच्या प्रमाणे हांव केअर घेता. सो तुमी घरा कडल्यान डबो किंवा कितें व्हरता अशें काय खावपाक? म्हणना, फ्रुट्स दनपार जेवले मातशें रेस्ट घेता आमी, मागीर फ्रेश जाले, आपले आपले कपडे घेतले, सगळे धांवपाचे मागीर ते पावतकीर टी, कितें स्नॅक्स, फ्रुट्स घेवन वता. आनी चडशे आमचे शो 8 म्हणल्यार 9 जाता 10 जाता स्टार्ट जावपाक. हय. सो जेवणाचो टायम तो आमी केअर घेवपा जाय. एक तर पयलीं जेवून घेतल्यार बी ते त्रास परफॉर्म करता तेन्ना सुस्त जाता, न्हीद येता, सो तेन्ना फ्रुट्स आमी खाता. म्हणजे हेल्दी कितें आसा तें तुमी खावपाक म्हणजे फूल ट्राय करता? केन्ना केन्ना ऑप्शनूय आसना? ना, एक फावटी कितें जाता, शो काबार म्हळ्यार 1 जाता, तेन्ना मागीर भूक लागता, सामकी सॉलीड भूक लागता शो काबार तेन्ना, कित्याक एनर्जी तितली लागता न्ही परफॉर्म करता तेन्ना ऑन स्टेज. सो आमकां एक फावटी पर्याय ना, तेन्ना आमी लेट नायट सुद्दां 3:00 2:00 3:00 4:00 अशें आमी जेवल्या खाल्या कितें तरी, पूण तें बरें न्ही, सो पर्याय ना. पर्याय ना. पूण तुमी फूल ट्राय करता. हें हांवें तुमकां पळयलां की तुमी हय. फूल आपलो डायट मेंटेन करपाक ट्राय करता की तुमी सारकें. हेल्दी रावपाक. सारकें. सो आय गेस हीच तुमची सिक्रेट, जी तुमी सामकी डॅशिंग दिसता, म्हणजे तुमी बेस्ट कॅरी करता स्वताक. यू आर लायक्ड बाय पीपल. म्हणजे तुमची ऑरा इतली चार्मिंग, सदांच हासमुख अशें म्हणटा. कोणें म्हाका केन्ना विचारलें, लक्ष्मण सर सदां हासमुख अशें तोंडाचो मनीस. सो हांसत रावपा जाय. सारकें. सो फुडलो मनीस हांसता तुका समजता, बरोबर. सो आपूण सदां दुसऱ्या हांसत रावपा जाय, बरें उलोवपा जाय लोकां फुड्यान. राग येता, थोडी गोश्टी थोडी उलयतना राग येता, पूण त्या टायमार कंट्रोल केले, हांसून गेलो, सगळें काबार. पूण अशें केन्ना केन्ना जालां की मदींच शोच्या भितर कितें तरी भिनसलां आनी नेक्स्ट परफॉर्मन्स तुमचो आसा आनी कितें तरी शिट्टीक अशें जालां आनी तुमकां राग आयलो आनी आतां नेक्स्ट परफॉर्मन्स आसा, पण आय हॅव टू कंट्रोल माय सेल्फ, अशें केन्ना सारकें. जालां एक सर? फावटी मेळटा, ऑडियन्स मेळटा तसो, गेस्ट मेळटा. सो आमचो कसो आसता, सावंड चॅक टायम टू टायम जावपा जाय. 1 वर भर वता सावंड चॅक, प्रॉपर सावंड चॅक जाल्यार मागीर सावंड बरो जाता. प्रत्येक आर्टिस्टाक दिसता सावंड चॅक बरो जावपा जाय आमकां, बरोबर. सो मागीर परफॉर्मन्स बी बरो जाता. थोडे कितें जाता, बेगीन कर टायम दिना, सो तेन्ना खूब राग येता त्या टायमार. पूण कितें करतले, परफॉर्म तरी करपा जाय. सो आमी कंट्रोल करपा जाय आर्टिस्टान चडशे. एक फावटी रागाने आमी कितें म्हणटा, सो फुडले मनशाक वायट दिसता, ते खूब त्रास जाता मागीर. कित्याक फुडें तूं शोज करपा जाय, तुका रिलेशन मेन म्हळ्यार बरें दवरपा दुसऱ्या फुडें. सामकें. आनी आर्टिस्टान सदां डावन टू अर्थ रावपा जाय अशें म्हाका तरी दिसता, कित्याक म्हाजी ती संवय. सो राग येता थोडी गोश्टी, पूण आपल्या कडेन आसा ते सगळे. सो पूण सगळीं जाणां म्हजे कडेन म्हाका दिसता चडशीं जाणां ही अग्री करतलीं की जेन्ना हांव लक्ष्मण सराचें अशें नांव घेता तेन्ना म्हाका सतत एक कमेंट हो आसता, तो खूब डावन टू अर्थ, ही इज व्हेरी हंबल. तो सदांच एक तरी तोंडार स्मायल आसताच, बट ही इज व्हेरी हंबल बिकॉज तो मेंटेन करता लोकां कडेन रिलेशन मेंटेन करता, सहजी तोडून दिना तशें म्हणून ते दिसता सर तुमचे. सर भुरगेपणांतल्यो यादी थोड्योश्यो आमच्या खातीर. शुअर. एक तुमची फेवरेट अशी भुरगेपणांतली याद जाच्या खातीर तुमी घडले. फेवरेट म्हणल्यार हांव घडपा कारण म्हाजो बापूय. आमकां फुडें सरपाक कारण तो मेन. आमची परिस्थिती सामकी म्हणल्यार आमी अशें आमकां विकती इन्स्ट्रुमेंट घेवपाचे जावं शिकोवपाचे, क्लासीन सुद्दां म्युजिकान घालपाचे तितली आमची परिस्थिती ना. पूण ताणें त्रास काडून म्हणटा तशें आमकां म्युजिकान पुश केलो. तेन्ना सर येताले आमचे, महेंद्र नायक सर, स्वर्गीय, ते संवसारान ना.
सो ते फुड्यान फर्स्ट शिक्षण घेतलें म्युझिकाचें आनी आमी देवाबागान काणकोण बाबू नरहरी कोमरपंतांच्या घरान रावता ताणें आमचे खातीर तो सर तो फी घेनासता आमचो म्हणल्यार बाबू आमी ताका भाऊ म्हणटाले ताणें आमकां आमची जी तळमळ पयली म्युझिकाची आनी ताणें आमकां मोहीन सरा कडेन मेळयलो आनी आमचे फीज बी तोच पे करतालो तेन्ना सो आमी थंयच्यान खंय तरी घडलें फुडें आनी यादी म्हणल्यार तेन्ना सामकें कांय नासलें आमचे फुड्याक तरी पूण त्या खातीर तुमकां हा. सेल्फ मेड म्हणटात सेल्फ मेड लक्ष्मण नाईक अशें म्हणटात ते ह्या खातीर कित्याक कांय नाशिल्लें तेन्ना तुमी स्वताक घडयलें सर आनी तुमी आतां इतल्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी परफॉर्म करता लोकांची मनां काळजां जिखता तुमचें संगीत लोकां मेरेन पावता आनी लोक एक्सेप्ट करता ही तुमच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडली ताळी आनी सगळ्यांत व्हडलो अवॉर्ड तुमच्या खातीर प्लस सर आनी आमकां म्हणजे जेन्ना कळ्ळें की लक्ष्मण दत्ता नायक हांणी KGF 2 जे सामकें सुपर हिट हातून पिक्चरान म्हणटा तशें तुमी प्लेबॅक केला हय ताजे थोडेशे यादी सर आमचो KGF मुवी जी आसा ती म्युझिक डायरेक्टर रवी बासुरूर सर हे म्हाका पयलींच्यान वळखताले एक प्रोजेक्टा खातीर हांव सिरियला खातीर म्हाजो वॉयस सिलेक्ट जाल्लो आमचो पयलो आल्बम गोंयचो आमचो मोगा म्हज्या तातूंत खबर आसा तुमची डॅडी गुणानंद सर आनी तातूंत पद आनी ताजें पद हांवें म्हणलां सपनाची फुलां आनी दुसरें पद हांवें सोफिया सॉंग हे दोनी पूर्णानंद सराची सॉंग जे म्हाका गावपाची संद मेळ्ळी तातूंत आनी विनय सर ER विनय आनी RB प्रोडक्शन आनी म्हाका चान्स दिल्लो सो तेन्ना विनय सरा फुडें म्हाजी वळख जाली आनी विनय सर अजुनूय म्हाज्या कॉन्टेक्टान आसा म्हाजी लास्ट तूं जगाचो भरवसो ताजी पयली जो सॉंग आयिल्लें याद तुजी हे विनय सरान म्युझीक केला सो विनय सर म्हाका सदां अशें गायड गुरू म्हाजे खातीर तो म्हाका सदां गायड करता कशी परफॉर्म करप जावं मायकाचेर कशें गावप स्टुडियोन कशें गावप कशी समजोवप ते गाणें सो ताणी म्हाका खुबशी हेल्प केला आनी ताका लागून हांव KGF 2 मुवीन पावलो कित्याक रवी सर ताका लागून म्हाजे कॉन्टेक्टान आयले आनी रवी सरान म्हाका कॉल केलो एक दीस लक्ष्मण कितें रे हांवें सांगलें हांव मार्केटान आसा सो मातशी वॉयस धाड तो हिंदी उलयता मातशी वॉयस धाड तुजो भाई मैं मार्केट में हूँ तो अर्जंट आहे म्हणपाक लागलो म्हाजे बायक आसली हांव खंय रिकॉर्डिंग केली खरें म्हाजें सॉंग शौचालय आसता पळय तो सायडीनूच हांव तेरी दिवाने सुफी बेजो म्हणपाक लागला तेरी दिवानी पद म्हणटा आनी येता वता ते म्हाका पळयता ऑफिसो कितें चल्लां म्हाका लज ना पूण हांवें तेन्ना वॉयस धाडलो ताका तो लायक जालो डायरेक्टर जो KGF 2 मुवीचो ताणें मागीर रोखडो कॉल केलो म्हाका यो म्हणून थंयच्यातल्यान ती जर्नी सुरू जाली आनी आमकांय उरलें की आमचो कोण तरी गोंयकार थंय पावलो आमचो वळखीचो कोण तरी थंय पावलो एक म्हणटा तशें इतल्या सुपर हिट फिल्मान तुमी प्लेबॅक केला आतां तुवें ल्हानपणांतले आपली जर्नी सांगली अशें म्हणून म्हणटा हांव पूण ल्हानपणान खावपाचें तुका कितें भरपूर आवडटा आसतलें न्ही म्हणजे अजून तो असो डीश म्हाका अजून आवडटा अशें तुजे खंयचे फेवरेट डिशीस आसा खावपाचे डिश म्हणल्यार ल्हानपणांत चडशें म्हाजें फीश करी चड आवडटा म्हणटा म्हाका ते हाका नागपंचमीक पातोळ्यो खूब आवडप तेन्ना नागपंचम आयली की सगळ्यान घरान वास येतालो बेश्टे मागीर तेंगेर वचप घराडेन सोदपाक कोणाक परेश कसो आहा रे म्हाजी वास काडीत मागीर ती खबर आसा ती धाडून दिता डबी म्हणून वाट पळयत रावप तांकां याद करप की हांव आसा धाडून दी बेगीन तो पातोळ्यो खूब आवडप ल्हानपणांत आनी चिकन शागोती काय शागोती बागोती पयलीं कांय ना आमच्या घरान म्हाका दिसता म्हयन्याक एकदां चिकन परिस्थिती बी ते चिकन खावपा सारकी नासली पण चुकून केन्ना एकदां आनी ते बी कशें चिकन केल्यार कोणा कडेन उलोवप ना सांगप ना चिकन बी केलें मसाले बी वास येवपा येना भायर मागीर तांकां दिवपा पडटा ताका दिवपा पडटा पावना तांकां न्ही खंय ती एक याद म्हाका सदां आसता इवन आमच्या ओनरागेर बी चिकन करताले वास येतालो मसाल्याचो सो आमी जेवपा मातशें रावतालो हांव म्हणल्यार केन्ना उलो मारता लक्ष्मण ते उलो मारताले तेंगे दारांतल्यान मागीर हांवें धांवप ताई भाऊ म्हणप दितालीच सो ते रावतालो हांव म्हणल्यार उलो केन्ना मारतलो आनी धांवतलो आनी ते खातले म्हणून केन्ना ते चिकन म्हज्या ताटार आसतलें
सामके तर ती यादी येता कित्याक आयज खूब खावपाक मेळटा पूण ती पयलींची याद ती पयलीं मेळनासली न्ही तेंचो ती एक एकदां याद येता इवन खात तेन्ना सुद्दां म्हाका याद फील जाता पयलींचे ते पयलीं मेळनासली गजाली आयज मेळटा सो वेस्ट बी करप ना जेवण सामकें म्हाजें तशें उरलें जेवण हांव घेवन वता आनी म्हाका सदांच फ्लॅटा कडेन सकयल कुत्रे आसा थोडे तांकां हांव घालताच इवन म्हाजी घरकान्नी सामके जनावर म्हणल्यार कित्याक आमी पयलीं ते पोसतालीं गोरवां बिरवां गोठ्यांनी रावताले आमी थंय सो जनावरां कडेन एक वेगळी आमची Bonding वेगळें. बॉन्डिंग वेगळें आसा सामके त्रास जाता तांकां कितें जाल्यार सो उरलें सुद्दां जेवण मुद्दम सुद्दां हांव व्हरून घालता खूब जाण करता बरें दिसता थोडे आतां घालता कुत्र्या सुद्दां जेवण घालता रातचे डॉग्स तांकां पळयता बरें दिसता जिवाक म्हणजे एका तरेन ते मनाकूय तुजो समाधान म्हणजे तुजें पोट भरिल्लें आसता आनी जेन्ना कोणाक अन्नदान करता तेन्ना मनूय बी भरता अशें आतां म्हजें पोट भरलां बट हांव एपिसोड आनी एपिसोडूय बी आमचो शेवटाक पावला पूण हांव एपिसोड अशें सोंपोवपा ना म्हाका 2 रिक्वेस्ट आसा एक म्हणजे सामकें तुजें तेरी दिवानी किंवा एक तरी खंयचें म्हाका म्हजें फेवरेट तेरी दिवानी पूण तुका समज आनी खंयचें सुफी म्युजीक म्हाका खूब आवडटा तुज्या गळ्यांतल्यान तुवें म्हणजे ताळ्यांतल्यान तुवें जेन्ना गायता तेन्ना सो म्हाका ती एक पेशकश तुजी म्हज्या ऑडियन्सा खातीर आनी मागीर दामबाबाच्या नांवान आमी सामके रेडी Okay, चलो चल. सुफी प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की ये तो जाने गोवा सारी वाह बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी आहा आणि म्हाका मुजरत सांगन दिसता जेन्ना आमचो 15 ऑगस्ट आसता किंवा अशें आसता तेन्ना आमी स्पेशल एक एंड परफॉर्मन्स तो म्हणजे आमच्या लक्ष्मण सराचो आसता कित्याक सर आख्खे स्कूल गाजयता आख्खे स्कूल म्हणटा सरा बरोबर तातूंत म्हणल्यार कशें अग्नी सर प्रोग्राम काबार जालो अशें तिरीच्या माशुड्या पळोवप सर अग्नी सरा जायत अग्नी सरा लागून येस आणि कार्यावळ हो एपिसोड सोंपयता तेन्ना दामबाबाच्या नांवान रूप तुझे दोळ्यात भरला तुझेर विश्वासून पुढे रे चलला रूप तुझे डोळ्यात भरला तुझेर विश्वासून पुढे रे चलला तुझ्या भक्तीत जाऊन हांव रे पिसो दामबाबा तू रे असो कसो सगळ्या जगाचो तू रे भरवसो दामबाबा तू रे असो कसो सगळ्या जगाचो तू रे भरवसो श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. So, लक्ष्मण सर आयच्या दिसा खातीर आयच्या वेळा खातीर सुरबूस श्रावण थाळी आमकां ह्या रेस्टॉरंटान जेवपाक इन्वायट केल्ल्या खातीर चडान चड देव बरें करूं तुमचे देव बरें करूं म्हणटा आसतना एक ल्हानशी भेटवस्तू ल्हानशी भेटवस्तू पंचामृता कडल्यान आनी आमच्या कडल्यान तुमकां तुमच्या घरचोच प्रोडक्ट वा तुम्ही हेच यूज करता सगळे प्रोडक्ट्स यूज करता मोस्टली म्हाका दिसता रायस सो बरें जालें तर येस
सो आयचो हो एपिसोड आमी लक्ष्मण सरा बरोबर हांगाच सोंपयता तितल्या म्हणसर पळयत रावा पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड प्रुडंट मिडिया चॅनलाचो तेच बल कार्यावळ Chup chup ke, chup chup ke, chup chup ke, chup 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 ke, chup 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 ke, chup 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 ke, chup 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 ke, chup 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 ke. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत